पोरणे गोंयांत उबारिल्ले ते बेकायदेशीर बांदकाम मोडून उडयात मागणी करीत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केलें दिल्ली जंतर मंतराचेर लाक्षणीक धरणे आंदोलन। विरोधी पक्षांतल्या कळंगूटच्या आदल्या आमदारान खंडणी प्रकरणा विशीं म्हजेर लायिल्ले आरोप फटीचे, आमदार मायकल लोबोचे विधान। गोंय म्हादयची जीवनदायिनी तिका वाचयात नाजाल्यार गोंय सुकतलें, सांगेच्या सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेच्या बसकेत तज्ञांनी मांडली मतां। रेल्वे दोट्टीकरणाक रेल्वे प्राधिकरणा कडल्यान ग्रीन सिग्नल, जाल्यार प्राधिकरणाच्या निर्णयाक विरोध करीत खर आंदोलन करपाची थळाव्या लोकांसयत पर्यावरण मोगी आनी समाज वावुरप्यांची शिटकावणी। कोरोना वाडटा, भलायकेची घेयात कुयदाद, कोविडाची लक्षणां दिसल्यार वेळारूच करून घेयात भलायकेची चाचणी, दोतोर शेखर सारखाळचो सल्लो। आनी दवल्ले ग्रामसभा बरीच तापली, दवल्ले बांदिल्ले मदरसा शाळा बेकायदेशीर, शाळा बंद उडयात थळाव्यांची मागणी।